आमी दुसऱ्यां बरोबर आसली की ना ती आमचे कडेन कशी उलयतात ताचेरूच आमकां कळटा ती कसल्या स्वभावाची पळय ती ही आमी जाणो. पूण ताणें कितें म्हणलां तें आयकून घोडेक आमकां राग येत, आमी भितरल्यान शिजत, तांकां पयलींच म्हणटात आनी कितें जायत. हें कित्याक लागून? कित्याक आमचे अणभव तशे तांचे बरोबर आसात. पूण एक नवो मनीस आयलो जाल्यार ताच्याय स्वभावांतल्यान आमच्या मदें कसली तरी भावना उत्पन्न जातात की ना. मागीर अशें जालें म्हणटच आमी कितें करता? आमी त्या भावनाचेर आदारून तांकां रिस्पॉन्स दिता, प्रतिसाद दिता. ताणें तर आमकां उचांबळ केल्या जाल्यार हे उचांबळेंतल्यान आमी तांकां कितें ना कितें सांगता. म्हणटच कोण कंट्रोल करता आमकां? तांची उतरां, तांचो स्वभाव आमचें जिवीत कंट्रोल करता. आनी आमी सट करून तांच्या फासांत पडटात हे भाशेन. आतां हें तर आमी बरे भशेन पळयत जाल्यार हातूंत कितें कळोन येता आमकां? आमचें जिवीत आमी हिचोच थिरायल्लें आसा. आमचें जिवीत आपलेपणाचेर थिरायलेलें आसा. ताका लागून हें आमचें आपलेपण पळय आसा तें आमकां डगमगता. आनी पयले वाचपान आमकां सांगलां तें जो कोण मनीस मनशाचेरूच पातयेता तो निसणटणाक पावता. आनी आमी आमचेरूच पातयेता जाल्यार तशेंच जातलें आमकां. हें स्पश्टपणे आमकां देवान सांगलेलें आसा. आनी कितलीं वर्सां जालीं आमी हें आयकत आयिल्लीं आसा. पूण तें आमी आयकलां जाल्यार देव आमकां कितें सांगता तें आमी पळोवंक जाय. तो म्हणटा आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय, मनशांचेर न्हय. आमी कितें करया? देवाचेर विस्वास दवरच्याक आमी सगळीं जाणां मागणें करता, पूण वयल्या वयर करता. मागणें आमच्या काळजांतान येवंक जाय, कुडीत मनांत ओतम्यान. म्हणजे सारकें ठामपणी आमी त्या उतराक हाजीर जावंक जाय. आमी आतां कितली मागणी म्हणटा पूण आमचें मन ही आसता त्या मागण्याचें ना. आमचें देकोर जाल्यार करता, ताका वालोरूच ना. आमी तर कितें म्हणटा जाल्यार तें भितरल्यानसान येवंक जाय, तेन्नाच की ताका वालोर आसा. आनी भितरल्यान आमचें सगळें कितें आहा तर? भितरल्यान आमी आसा आनी देव आसा. तर हिजोतान ही आमची उतरां उबजावतात आपलेपणांतसान. आनी ताका लागून म्हजें आपलेपण तुमकां, तुमचें आपलेपण म्हाका, हे भाशेन आमी एकामेका बरोबर ह्या संवसारीक जिवितान आमचें जिवीत सादता. पूण देव आमकां सांगता म्हजें सोबें तुमचें जिवीत सारात, म्हजेर पातयेवन रावत. आनी आयज आमी पळयता कशे भाशेन लाजरस आनी वो ग्रेस मनीस कशे भाशेन जियेतात. संवसारीक जिवितानूच तो पडलेलो आसा. हो दुसरोय तसोच, तायलें कांय ना, तो आतां ते स्थितीर पावलेलो आसा. पूण देव कोणाचो परस करता? ह्या गरिबांची, गरीब आनी पातक्यांची. हाकाय लाजरसाकूय आनी त्या ग्रेस मनशाकूय ताचोय तो परमोस करता. आमी आयकलेलें आसा ह्या दिसांनी. देव सगळ्यांक सोबें दोयाळ. पूण आमी कितें करूंक जाय? आमी खालती जावंक जाय. आमच्या लागीं सगळें जाय हें कोणें दिलां आमकां? देवानूच दिलां. आमी समजता की म्हजे हुशारकायेन हांवें सगळें गोळा केल्लें आसा, म्हज्या चतुरपणान, म्हजे तजवीतेन हें सगळें हांव म्हजें सगळें गोळा करता. ना, देवान तें आमकां दिलेलें आसा. पूण देवान आमकां कित्याक दिलेलें आसा? जें म्हाका जाय तें आनी बाकीचें दुसऱ्यांक दिवपाक जाय पळय तें ताणें म्हजें सगळें दिलेलें. ही जबाबदारी दिलेली आसा. आनी थोडीं जाणां आमी हे भाशेन पाळटा. आमी म्हणटा हें थोडें तरी गरिबांक दिवंक जाय, हें बाकीचें बरें म्हजें सगळें आसा, हें म्हज्या भुरग्यां पासत आसा, हें बरें आहा. पूण थोडें तरी दुसऱ्यांक दिवंक जाय न्ही. सगळें तर आपणाकूच दवरीत जाल्यार तातूंत फायदो ना. तर ताका लागून आमी दुसऱ्यांक जे भाशेन दिता
तितली आमकां देव दितलो म्हणून आमकां आदीं सांगलेलें आसा. ह्या ग्रेस मनशान त्या मनशाक कांयच दिवंक ना, सगळें आपणाकूच दवरलां आनी आपूण बरी मोजा मारून जियेतालो. ताची बिलकूल परवा पर्यंत ताका पळोवंक पर्यंत ना. असलें जावंक फावना. देवान आमकां आपल्या सारकें केल्लें आसा. आमी देवाचें स्वयं जावंक जाय, पूण देवाक एकवटान तें जिवंक जाय. ताचे उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन हाडूंक जाय. तें कोत्ता आमी करूंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर ताचें उतर आमी आयकोंक जाय. देवाचें उतर आयकलें की ना ताचो परिणाम आमचेर जातलो. जशे भाशेन कोणें गाय सोवली जाल्यार ताचो परिणाम आमचेर जाता. आमचें रगत शिजता म्हणटा आमी. अरे रगत शिजता म्हणजे कितें? उजो पेटलेलो आसा तेजो उतरांनी तें पेट्टा न्हय. आनी कोण तो दुसरें कितें म्हणीत आमी भियेता. थोडीं जाणां रागा जातात, थोडीं जाणां भियेतात, थोडीं जाणां तिजोल्ली पळोवन वतात. पळय कसले भाशेन आमचे सगळें त्या उतराक लागून घडटा पळय तें. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर त्या उतराक आमी हाजीर जावंक जाय. पूण हाजीर कशें जावंक जाय? देवाक एकवटोन त्या उतराक हाजीर जावंक जाय. देवाक एकवटोन रावत तर जाल्यार ती कितें म्हणटात, कित्याक लागून म्हणटात, हें सगळें आमकां पवित्र आत्मो दाखयतलो. आनी तांकां आमी हाजीर जातले, तांकां आमी समजून घेतले आनी म्हजे सगळें कितें उत्पन्न जालेलें आहा ताकाय आमी हाजीर जातले. आनी हे परी भितरल्यान सान देवाचे कृपेन, देवाच्या आदारान आमी तांकां कितें म्हणूंक जाय, कितें सांगूंक जाय तें देव आमचें सगळें म्हणटलो म्हणून आमकां जेजूनच सांगलेलें आसा. तो ते भाशेन आमचें जिवीत जावच्याक सदांच आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय. कितले पाटी हांव तुमकां सांगत आसा आनी तें सांगतलो हांव तुमकां, कित्याक हे हांवें आयकलेलें आसा देवाचें उतर आनी त्या प्रमाणे म्हाका आनी तुमी ते भाशेन जियेलेलीं जाय. तो आमकां कितें सांगता? तुमच्यान तुमचे वस्तूंकी करूंक जावचें ना. म्हजें सगळें रिकून रावात. हांव तुमचें सगळें आसा. बावतिस्मा वरवीं आमी आनी तो एक जालेले आसा. पूण ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय. तो कशें दितले? हांव रातची तरी 5 मिनट जेजू सगळें आमचें जिवीत आसा. तो जेजू आमचें सगळें सुस्कारांतल्यान भरोन येता. आमचें सगळें आहा तितलें जेजू सगळें आहा. जेजू 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 म्हणून तें सगळें भायर जेजूचेर दवरात. तुमची चिंतना, तुमची भावना, तुमच्यो आठवणी, तुमचे सगळे अणभव हें सगळें जेजू सगळें दवरात. भायर काडलें की ना तो ताचेर आशिर्वाद घालता. बरें तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडटा, ताच्या जाग्यार दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा. पांयांची बोट आसा थिंचो तान तकली मेरेन, कुडींत मनांत ओतम्यांत. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा तें आमी परतून ताचें सगळें दवरता. आनी हे भाशेन एक आणी आमी साफ कोत्ता ते भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या नांवान साफ जायत वता. 5 मिनटांनी एक आणी साफ जाता. 5 मिनटांनी जेजूच्या नांवान आमी सारकीं साफ सूफ जातल्या आनी न्हिदोंक गेलीं की ना हे भाशेन 5 मिनट आदीं केलें म्हणटच ताचें सगळें आमची रात मागीर आमी सारूंक लागता. कित्याक भितर अंतस्करणांत जेजू आमचें सगळें वावुरता आनी हें जें देंवचारान आमचें सगळें करून घेतलेलें आसा आनी आमी ताका सहकार केल्लो आसा तें काडून उडयता. आनी भितरल्यान आपली रचना, आपले मारोग, आपल्या स्वतान तो आमकां घडोवन हाडटा. आतां हें ताणें जें केलेलें आसा तें घट करच्याक सकाळीं उठली की ना जेजूच्या एकवटान तशींच 5 मिनट सारात. कोंत घेवन आख्खें तें मोणी आसा पळय ताचें तशें करशात जाल्यार अदीक बरें जातलें. कित्याक सायबीण माय आमचे पासून मागतली. कोंत घेयात आनी ते भाशेन सुस्कार घेतलो जेजू जेजू. पूण भितरल्या भितर करात. भितरल्या भितर केलें की ना आमचें वयल्या वयर जावचें ना पूण भितरल्यान आमचें जिवीत अदीक घट जावंक लागतलें. आमी भायल्यान सगळें बरें कोत्ता. मिसाक येता, मिसाची गेली म्हणटच परतून आदले भाशेनूच आमी वागता. तशें जावंक फावना. पूण भितरल्यान आमचो बदल घडोवन येवंक जाय. भितरल्यान घडना जाल्यार हे भाशेनूच जातलें. ताणें आमकां कितें सांगलां? अब्रामान सांगलें ताका मोइजेस आनी प्रवादी आसा न्हू तांचें आयकात. तर देवाचें उतर आमी आयकोया, जेजूचीं उतरां आयकोया आनी जेजू सारकीं आमी जावंक आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत हे भाशेन रातचें केलें की ना
24 वरांची 8, 7, 6 वरां आमी मागण्यांत चाललेले आसात. ह्या मागण्याचे गोठायेन मागीर दीसभर मागीर सोंपेपणी जेजू सवे आमी रावतल्या. आनी हांवें तुमकां सांगलें दुसऱ्यांक आमी जेजू सवे हाजीर जातले. आमकां ती डगमगची नात. तांची उतरां आमी जेजूशी धरून ती कितें म्हणटात तें आमी समजोंक लागतले. आनी त्या प्रमाणे देवाची दया, देवाची करुणाय, देवाची समजणी आमचे मदें आसतली आनी आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक लागतले. हे भाशेन आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक सदांच रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट जेजू सवेन सारात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जेजूचें नांव घेता न्हय. आनी जेजू सगळ्यांत जावन आसा. तो ताची उतरां मागीर तो आमकां दितलो आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक लागतले. हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटांत सारया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. देव आमकां सगळो गोत आपल्या एकवटांत जिवंक आपयता. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सवे येता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताचे सवे येवया. आनी तो आयलो म्हणटच आमची चिंतना, भावना, चाल आसा ताचेर विवेक करून, डिसर्न करून जें बरें पळय तें आमी बरें अदीक तातूंत घट जावया. आनी वायट आहा तें सगळें जेजूचेर दवरून तो आमकां बरें पळय तें निवडून दितलो. वायट आसा तितलें काडून उडयतलो आनी आमचें जिवीत ताच्या जिवितान घडून हाडटलो. कित्याक आमी ताचे हे परी खरें सांदे जातले. जेजू ही कृपा तुवें आमकां सगळ्या जाणांक दिल्ली आसाय. ते कृपेन बरोवन जिवंक तूं आमकां गोठायन भर. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येवया आनी भितरल्या भितर जेजू 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 म्हणत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. आनी हे परी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरया. आनी आमी सगळीं जाणां बरोबर हे भाशेन कोत्ता म्हणटोच जेजू जो आमचें सवें आसा तो आमचें सवें आतां अदीक उजवाडाक येतलो आनी आमी एकामेकाक हे भाशेन तेंको दितले आनी सगळीं जाणां आमी जेजू सारकीं बरोबर जावंक लागतले.